आमचो प्रत्येक खेपेक हो जो इंटरव्यू आसा तो सारको असो मुहूर्त आशिल्ल्या भशेन चवथीच्या पयलीं जाता. एक चवथीच्या 2 दीस पयलीं जाता किंवा 8 दीस पयलीं जाता. ह्याय खेपेक तो सारको चवथ तोंडार पावतकीर जाता. ही तिसरी चवथ. ज्या चवथीक हांव तुमकां हो प्रश्न विचारता कॅबिनेट रिशफलाचो. 2 चवथी जाल्यो. आज तरी तुमी म्हाका कितें सांगतले? कॅबिनेट रिशफल करप हो तसो म्हणजे सगळे सामके विचार करून करचो पडटा. ओके, डेफिनेटली आय एम ऑलवेज कन्सल्टींग माय हायर लिडरशीप एट सेंटर आनी कन्सल्ट करूनच करता. अजूनही थोडोसो वेळ वतलो जेन्ना करपाचें आहा पळय न्हू. डेफिनेटली एक पोस्ट वेकंट आसा, तो जाता तितके बेगीनय भरपाक जाय. हाज्या खातीर मातसो गडबड आसा, बट जातलो इतकेंच हांव सांगूं शकतलो. पण आनी वेळ वतलो म्हणटा तुमी. थोडोसो वेळ वतलो. कालच इन्स्ट्रक्शन्स दिला की ज्यो सेक्युरिटी एजन्सीज चलोवपाच्या हे होम डिपार्टमेंटाच्या अंडर रजिस्टर्ड आसचे पडटा. दर इज वन एक्ट, म्हाका आत्तां नांव याद जायना तें, बट जर त्यो रजिस्टर्ड ना जाल्यार अश्यो सगळ्यो सेक्युरिटी एजन्सीज हांव बंद करपाक लायतलो. कारण मेनली हे गँगवॉर आनी सेक्युरिटी एजन्सीज हेंचो डायरेक्ट लिंक आसता. आनी म्हणून तर हे अशा पद्दतीच्या म्हणजे बिझनेस इंट्रस्ट जो आहा पळय हे गँगवॉर क्रिएट करता. हाऊ डिफिकल्ट वॉज इट टू रिमूव गोविंद गावडे फ्रॉम कॅबिनेट पर्सनली? एक गजाल आसा म्हणजे इट इज एन डिसिजन. शेवटी हांवें म्हटलं की हय हांवें डिसिजन घेतलें. काही गजाली ज्यो आसा ह्यो पक्षशिस्त आनी बाकीचे हे करून घेवचे पडटा. बट नो डावट ही इज माय गूड फ्रेंड, ना म्हणना. बट जेन्ना राज्य चलयता आसतना काही गजाली ह्यो राज्याच्या इंट्रस्टान चलोवपाच्यो आसता आनी राज्याच्या इंट्रस्टान घेतलेलो निर्णय आसा.